अनेक पावट तुमचे मुखार आयला. रुई कोयलो वास्को, कोंकणी उलोय लंडन फ्लोय. कविताचे नाव जावन आसा शेगुणाची कोंकणी भास. 22 भाशेंतली गोंयकारांची कोंकणी आमची मायभास. 8वे वॉलेरींत भितर सरून गिरेस्तायेन बोललोली आमकां एक खास. पुर्वजांनी सांबाळून दवरलोली वाखाणी करता सगलो समाज. गोंयकारांक एक व्हडली अस्मिताय संवसारांत दाखयताय तिची मोयभास. इंडो आर्यनाची भास ही पर्वत माडून गोंयांत पावयलोली. संस्कृत भाशेक लागीं आसून कोण कोण वाठारांत ती हांसताली. रोमन, देवनागरी, कन्नड, अराबीक, मलयालम भाशेंतली लिपी गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळा ह्या प्रांताच्या आवाजान बोललोली. जायते बरोवपी उठपून जावन तिका अक्षरांनी पांघरून दवरलोली. तियात्रिस्तांनी रोमी कोंकणी माचयेर हाडून अभिमानान बोललोली. पत्रां मासिका उजवाडाक येवन तिका रंगांनी न्हेसयलोली. आमच्या धर्माच्या मागण्यांत दवरून भलायकेन बरी सांजयलोली. आतां आमची मायभास दुखां घडयता तें दिसूंक येता. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक ती शिकोवपाक विसरतात. कोंकणी भाशेची कात निखडवता ती कोण पिकयता. आख्ख्या भारतांत कोंकणी उलोवप्यांची संख्या देंवत आसा. कोंकणी भास उलयल्यार, बरयल्यार, वाचल्यार आनी शिकल्यार जिवार उरतली. गोंयकारांक तिका तेंको दिनात जाल्यार आपशींच ती मरण वेतली. कोंकणी आमची मोगाड मायभास तिका वयर काडून आवडीची करची. तिका राजकीय भास करून गोंयकाराच्या काळजांतली भावना उलोवची. देव बरें करूं.